भाव भयणीनो, आयज सैमा प्रमाणे कुटुंब सेवेचो व कुटुंब येवजणेचो प्रचार करपाचो आयतार म्हूण आमची गोंयची पवित्र सभा आयज पाळटा. आयज ह्या मिसाचे भेटेन जायतीं जाण काजार जाल्लीं आसात, जायतीं आंकवार आसात. आंकवार आहा तीं काजार जावपाक सोदता न्हू, आनी काजारी आहा तीं काजारी रावपाक सोदता न्हू. जाल्यार एक प्रश्न हांवें कालच्या दिसाक आमच्या लोकांक विचारलेलो: काजार जावपाक कितें गरजेचें, कितें कितें जाय? सगळे तुमचे लागीं आतां जाबाब घेवपाक लागत जाल्यार घडये सेर्मां व्हडलो जातलो. देखून कालच्या दिसाक जे म्हाका जाबाब मेळ्ळले तेच सांगता. सुबेज उरल्यात जाल्यार तुमी मागीर घालात. पयलेंच सांगलें एकल्यान, व्हंकल जायी फादर. व्हंकल आनी न्हवरो, दादलो आनी बायल जाय काजार जावपाक. होय, सारकी खबर. आनी कितें जाय? काजार जावपाक पादविगाराक सांगपाक जाय इगोर्जेन वचोन. होय कायदो आसा. 3 म्हयने आदीं तरी पादविगाराक कळोवपाक जाय तूं लग्न जाता म्हण तुजो प्रोसेस सुरू करपाक जाय. काजार जावपाक मॅरेज कोर्स आसा तो करपाक जाय. मॅरेज सर्टिफिकेट, ती मॅरेज कोर्स सर्टिफिकेट आहा ती हाडपाक जाय. मॅरेज कोर्स दोतोनीक वचपाक जाय इगोर्जेन. सारकी वस्त. सिवील मॅरेज सर्टिफिकेट जाय वो सिवील रेजिस्ट्रेशन हें जावपाक जाय लग्न जातलो जाल्यार इगोर्जेन लग्न जावचे पयलीं. मागीर आनिकूय येयले, हे सगळे इगोर्जेचे वाटेन कशें आयले. मागीर आनिकूय मुद्दे आयले. हॉल बूक करपाक जाय, बँड बूक करपाक जाय, MC बूक करपाक जाय, व्हंकलेचो इस्तीद शिवपाक टेलर सोदपाक जाय, धेड्यो आनी धेडे जाय. तांकां सगल्यांक मागीर ड्रेस काडपाक वचपाक जाय. रोप काडटा म्हणटात, रोप काडपाक जाय. घराक पेंट मारपाक जाय. पयस कोणशाक रावन कोण म्हणपाक लागलो, फादर पयशे जाय, दुडू जाय. आनी ह्या पासो जायतीं जाणां लोन बीन काडून काजार जातात. पयशे नासतना काजार जावचे ना. मागीर कोण म्हणपाक लागलो थोड्योश्यो परंपराय जाय. जशे परी रोस काडप, बेसांव घेवप, ह्यो सगल्यो वस्तू करपाक जाय. हाच्या भायर घडये आनिकूय आसतल्यो ज्यो तुमकां खबर आसतल्यो, त्यो सगल्यो मनान हाडात तुमच्या. ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू आसात तातूंत हांवें सांगलें तुमच्यान पादविगार चूज करपाक जायना. पादविगार तोच उत्तलो. व्हंकल आनी न्हवरो पयलीं चूज करपाक जाय. एक पावटी चॉयस केलो, विचून काडलें, मागीर बदलपाक जायना. उरलेल्यो वस्तू ज्यो आसात, जावं बँड, हॉल, केटरर, दर्जी, पेंटर आनी मागीर इव्हेंट ऑर्गनायझर्स, हे सगळे जायते आसात. देखून विचून काडटा आसतना कोणाक विचून काडटा? जो आमच्या बजेटान भितर पडटलो फादर ताका विचून काडटा. जो कोण बजेटान पडटलो म्हणटच पयशे पावता आमचे हातरूण पडोवन हूंय पांय सोडपाक जाय. म्हणटच हॉल चड म्हारग आसा जाल्यार आमच्यान जावचें ना, जाल्यार आमी मातशें लो रेट आहा ती येतल्यो. ना जाल्यार आमी वाणपण करतल्यो मातशें, देंवय मरे कितें इल्लेशें. हें सगळें करता आसतना एक चॉयस आसा, विचून काडपाक आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आपल्या काजाराच्या दिसाक एक व्हंकल आनी एक न्हवरो जें कितें बऱ्यांतलें बरें आसा तें विचून काडपाक सोदता काजार जाल्ल्यान तीं. वय की ना? तुमच्या काजाराक बऱ्यांतलें बरें आसा तें तुमी विचून काडूंक ना. दुबाविरेत बजेटान बसता ते भाशेन, पूण बऱ्यांतलें बरें आहा तें विचून काडलें. जीं कोण काजाराची तयारी करतात आनी आतां हॉल बुकींग आनी एअर बुकींग करूंक भोंवतात, बऱ्यांतलें बरें आहा तें विचून काडिनात. थोडीं जाणां तातूंत भितर कॉम्पिटिशनूय बीन करतात घडये. म्हणल्यार म्हज्या फ्रेंडान थिंगा केल्लें देखून हांव थिंगा कोत्तां. तेणें इतले पयशे मोडलेले, हांव मातशें इतले मोडटां. ताणें उमको सोरो दिल्लो, हांव उमको सोरो दितां. ताणें इतले प्राद केल्ले, हांव मातशें सुबेज कोत्तां. ताणें 14 डीश केल्ले, हांव 15 कोत्तां, हांव 16 कोत्तां. हे भाशेन आमच्या काजारांची आयज तयारी. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान प्रश्न हांगा पावलो परतून. जो पयलो भाग सांगलेलो, फादर आमकां इगोर्जेक कळोवपाक जाय, दोतोनीक वचपाक जाय, मॅरेज कोर्स ती सर्टिफिकेट हाडपाक जाय, बॅप्टिजम, कन्फर्मेशन हे सगळे सर्टिफिकेट्स हाडपाक जाय. हो कोर्स जो केल्लो कितल्या जाणांक आयज पासून उगडास आसा?
जी कोण लग्न जाल्यात तांणी ह्या मॅरेज कोर्साक आमकां खेरीत भाशेन पवित्र सभा शिकयतात. दुसऱ्या धर्मांनी ही तयारी ना, म्हणजे मॅरेज कोर्स हो दुसऱ्या धर्मांनी मेळना. आमच्या धर्मान आमकां खेरीत भाशेन हो मॅरेज कोर्स जाता आनी तातूंत ही सगळी दोतोन जी आसा ती शिकयता. घडये ते एक दिसान हें सगळें शिकलां तें तकलेन उरना, कित्याक त्या दिसाक काजाराचो भार आसता. कोर्स काबार जाल्या उपरांत वचून मागीर आदवोगादाक मेळपाक जाय, व ती सर्टिफिकेट हाडपाक वचपाक जाय, सिविलान वचपाक जाय. सगळीं टेन्शनां घेवन आमी तयारी करपाक वयता तेन्ना जायते पावटी ह्यो वस्तू आमच्या तकले भायर पडटात. व जायते जाणांक हो कोर्स चलता आसतना जशें आमकां कोर्स दिवपी सांगतात, जायत्या जाणांक बाबड्यांक झेम येता, न्हीद येता थिंगा ते लॅक्चर आयकपाक, कित्याक कांसार जाल्लीं आसात. म्हणटच ह्या सगळ्या बोवाडान ही गरजेची शिकवण जी आसा, बो करून नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाचेर जी शिकवण दिल्ली आहा ती फकत शिकवण आनी सर्टिफिकेटीचेर उरता. काजार जाल्या उपरांत जरी तर हांवें विचारलें, काजार जाल्या उपरांत तुमी हें कितल्या जाणांनी खरेंच आपल्या जिवितान घातलां? कितलीं जोडप्यां आसात काजारी जोडप्यां? आमचेच फिरगोजेन पळोवया, दुसरे कडेन सोडया. आमचेच फिरगोजेन ही सगळी तयारी केल्या उपरांत, दोतोन जाल्या उपरांत, हो कोर्स जाल्या उपरांत कितल्या जाणांनी जें कितें शिकयल्लें तें आपल्या जिवितान पाळलां पवित्र सभेची शिकवणी म्हणून? जे कोणें पाळलां तांकां शाबासकी. क्रिस्ती कुटुंबां मुखार व्हरपाची जबाबदारी तुमी सांबाळटात. पूण जीं कोण सांबाळिनात तांणी आपणाकूच प्रश्न करपाची गरज आसा. साक्रामेंत आल्तारा मुखार जोडलेलो तो खंय आसा? साक्रामेंत जोडटा आसतना ज्यो भासावण्यो केल्ल्यो त्यो खंय आसात? भुरगीं आमगेर केन्ना जल्मचीं, कितलीं जल्मचीं? दुबावरेत पाद विगाराच्यान सांगपाक जायना. कोणें म्हाका होय प्रश्न विचारलो, फादर, डज द चर्च हॅव टू टीच अस हाव टू हॅव सेक्स? घोव बायलांक कुडीचो एकवट कसो करचो हें पवित्र सभा शिकयना. पूण हो कुडीचो एकवट कित्याक, ताची गरज कितें आनी देवाचे येवजणेन तें खंय पडटा हाचे विशीं शिकयता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आब्राम आनी सारा मेळ्ळ्या. आब्राम आनी सारा, आब्रामाक खेरीत भाशेन आमी म्हणटा भावार्थाचो बापूय, कित्याक देवान ताका आपल्या गांवांतलो, आपल्या घराब्यांतलो भायर आपयल्लो आनी हांव तुका दितलो त्या दिसान, तुका हांव व्हरतलो, तुजी हांव पर्जा करतलो, ही भासावणी दिल्या उपरांत ताका भायर काडलेलो. आनी आयच्या वाचपान जें आमी आयकता, आब्राम आपल्या घरान ना पूण तंबूच्या दारार आसा. म्हणटच तो भायर सरलेलो तो एक नॉमॅड, एक भोंवपी, एक गवळी. तांचीं गोरवां आसात, तांचीं मेंढरां आसात, तशेंच तांचो केअर घेवपी तांचे सेवक आसात, हें सगळें आसा. आनी एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार म्हणटच भोंवता आसतना हे तंबू बांदतात, घर बांदिनात. जाल्यार हो तंबून रावपी आब्राम जेन्ना भोंवतालो तेन्ना देवाची भेट ताका फावो जाली. आनी ह्या देवाक, ह्या सर्वेस्परा देवाक ताणें ओळखून घेतलो. सायबा ही उतरां ताणें म्हणल्यार, सायबा राव. पूण पडयल्ले कितले जाणांक, कितले जाण दिश्टी पडलेले ताका? कितले मनीस? 3 जाण मनीस दिश्टी पडले. सायबा न्हू म्हणपाक जाय आसलें, पूण पवित्र पुस्तक आमकां दिता सायबा म्हणटा तांकां. म्हणटच आमचो त्रिएक देव, तेग जण एक देव जे आमी म्हणटा, हातून आमकां एक भास मेळटा, वो एक डिरेक्शन मेळटा. त्रिएक देव, हे तेग जाण जे आयल्यात तांकां तो म्हणटा, यो तुजे पांय धू, मातसो विसो घे, सिंदूर रुखा खाल. आब्राम रावतालो. तांची सेवा करपाक ताणें आपले पत्नीक सांगलें, चल बेगीन बेगीन सट्ट करून, आमच्या कोंकणींतल्यान काय बरें म्हणप, सट्ट करून इल्लेशें पीठ मोड आनी भाकऱ्यो कर. बेगीन बेगीन आपल्या गोट्यान गेलो, थंयसरलें एक बरें पाडकुलें काडलें, सेवका लागीं दिलें, ताका मारलें आनी ताचें मांस केलें. म्हणटच पाडकुल्याचें मांस आनी भाकरी करून हे जे आपणाची वाट चलताले, मुखार वचपाचे आसले, तांकां विसवूय घेवंक दिलो, उदक दिलें, जेवण दिलें. तांची सेवा केली व तांचो सन्मान केलो. हॉस्पिटॅलिटी आमकां गोंयकारांक खेरीत भाशेन ही हो गूण आसा, हॉस्पिटॅलिटी.
आमी सगल्यांक मानून घेता, सगल्यांची सेवा करता, सगल्यांक बरो येवकार दिता, सन्मान करता. आमीच एकामेकाच्या घरान वयता तेन्ना आमी रोखडे म्हणटा बोस, चाव पिये, बिस्कूट हा, पाद विगारीत जाल्यार आनीक मातशें सुबेज कोत्तात. जाल्यार भाव भयणीनो, हो सन्मान आब्राम आनी सारा हांणी ह्या सर्वेस्परा देवाची केली. आब्रामान फुडें ताका वळखलो, कित्याक देवाच्या मोगाचें आसणें जें आसलें तें ताणें वळखलें. गॉड्स लवींग प्रेझन्स. भाव भयणीनो, आब्राम आनी सारा भुरगें ना, जाणटे पिरायेर पावल्यात. भुरगें जावचे पासत दुबाविरेत तांणी उपाय घेतल्यात, तांणी कुडीचो एकवट केला, पूण तांगेर भुरगें जावंक ना. आनी तरूय आसतना देवाची बासावणी, हांव तुजी एक व्हडली पर्जा करतलो. जाल्यार भावार्थाचो बापूय कसो आब्राम ह्या देवाच्या बासावणेचेर आपलो विस्वास धरून चलता आनी सगलें बरें जें कितें आसा तें करीत रावता. तातूंत भितर एक आडेचोय उपाय तांणी घेतलेलो. सारा आपली दासी जी आसली, हागार म्हणलोली, तिका आब्रामाशी धाडटा. तांचो कुडीचो एकवट जावन तांगेर भुरगो जालो. हागार म्हणटात तेंगेर, म्हणजे ही साराची दासी आसा ती. आनी तो भुरगो जाल्या उपरांत ही दासी जी आसा ती साराक किकोंत करपाक लागली. देखून तिणें आब्रामा लागीं मागलें, तिका धाडून दी. हागाराक आनी तिच्या पुताक धाडून दिली, म्हणजे भायर घातली. आनी देव आपली बासावणी परतून तांचे सवें खरी करता, कित्याक ती कोराराक विस्वाशी रावली. देवान आब्रामा लागीं कोरार केल्लो आनी ह्या कोराराक विस्वाशी रावली तेन्ना हें सगलें जाल्या उपरांत, तांचो सन्मान केल्या उपरांत ते एक जाण म्हणपाक जाता आमच्यान आयज बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो हो देवाचे आंज बडवे देवान धाडलेले. तांची बासावणी ह्या जोडप्याक आब्राम आनी सारा फुडल्या वर्साक आमी परतून येतल्या तेन्ना सारा तुजी पतीन भुरग्याक जल्म दितली, तुमगेर भुरगें जातलें. भुरग्याचें देणें भाव भयणीनो हें पयल्या वाचपान भासायलें. आमचो घोराबो जेन्ना सुरू जाला, बो पवित्र साक्रामेंतान आल्तारा मुखार येवन आमी हो साक्रामेंत एकामेकाक दिला, तेन्ना भुरग्याचें देणें आमी घेतल्या देवाचे येवजणेन आनी पवित्र सभेचे शिकवणेन तांकां वाडयतल्या म्हूण आमी भास दिल्ली. उगडास आहा, काजार जाल्ल्यान तांकां देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं आमी मोगान घेतल्या आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे तांकां जेजूच्या वो क्रिस्ताच्या शिकवणेन वाडयतल्या ही भासावणी केल्ली. जाल्यार भुरग्याचें देणें कशें येवचें, केन्ना येवचें, कितलीं येवचीं, होय एक प्रश्न. आमच्या क्रिस्तीक कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसचीं ह्या प्रश्नाचो जबाब तुमी म्हाका दिवचो. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसपाक जाय? 1, 2, 3, 4 कितलीं आसपाक जाय? लजपाक गरज ना आनी भिवपाकूय गरज ना. कितलें आसपाक जाय सांगात एक नंबर. 3, 4 3, 4 आमी 5. आमच्या घोराब्यान म्हजे मामी डॅडीगेर आमी 5. आनी म्हाका म्हणपाक बरें दिसता, जायते पावटी सांगता हें हांव, आमी 5 मिस्तेर संतोसाचे आनी हांव 4थो मिस्तेर. 4थो मिस्तेर खंयचो? संतोसाचो 4थो मिस्तेर बाळूक जेजूक आंकवार मारेन आनी बागेवन झुजेन व्हेलो आनी देव तेंपलान भेटयलो. म्हाका देव तेंपलान भेटयला, हांव पाद्री जाला. 5 जाणां आमी. आयज भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमकां हाचेर शिकयता आनी शिकयता आसतना 2 भुरगीं आसचीं हें शिकयना, 1 भुरगें आसचें शिकयना. आयज प्रचार जाल्लो आसा, जायतो प्रचार भायल्यान तावन जायतो प्रचार जाता की छोटा परिवार सुखी परिवार. कित्याक भुरग्यांचें शिकप पळोवपाक जाय, तांचें न्हेसप पळोवपाक जाय, तांचें जेवण खाण पळोवपाक जाय, तांचो फुडार पळोवपाक जाय. हें सगलें करपाक आनीक एक पावटी पयशे जाय, पावचे ना, जोड आहा ती पावना. ह्या पासत आयज भुरगीं आमकां फकत 1 पुरो वा 2 पुरो अशें म्हणून आमचे मदें समज जाल्लो आसा. जरूय शिकवण घेता आसतना सगलीं मानून घेतात, घडये 3, 4 व सुबेज भुरगीं वो जायतीं जाणां म्हणटात देवाच्या हातीन सोडया तें, कितलीं भुरगीं आसचीं तीं, देव आमकां दिता तितलीं घेतलीं फादर आमी. हें सांगतात जायतीं यंग जेन्ना कपल्स येतात आमचे बोगलेक,
दोतोन करतात आनी हो प्रश्न जेन्ना विचारतात काय बरो जबाब देव दिता तितली घेतली फादर आमी. पूण काजार जाल्या उपरांत जायत्यो वस्तू बदलतात. सगळें पळोवपाक जाय, इकॉनॉमिक्स पळोवपाक जाय, समाज पळोवपाक जाय, लोक कितें म्हणटलो हें पळोवपाक जाय. हें सगळें पळयता म्हणल्यार उपाय जाय. खंयचे उपाय घेवपाचे, कितलीं भुरगीं जावचीं आनी ना जावचीं हें पवित्र सभा सांगिना. तूं पोसतलो फादर, तुमी मागीर सप्लाय करतले इगर्जेन तावन फंड्स दितले आमकां ना. तुमच्या भुरग्यांक वाडोवपाक इगोर्ज फंड्स दिवची ना. आनी ह्या पासत इगोर्ज सांगना कितलीं भुरगीं आसचीं आनी कितलीं नासचीं हें सांगिना. पूण देवाचे येवजणेक उक्ती रावपाक सदांच सांगता. कित्याक देवाची येवजण केन्नाच चुकीची जावपाक शकना. जें कितें आमच्यान हाताळपाक जावचें ना, मॅनेज करपाक जावचें ना, तें आमकां देव दिवचो ना. आनी जरी तर देव आमकां दिता जाल्यार तें सगळें मॅनेज करपाक, कितलीं भुरगीं आसूं, कितलीं थोडीं आसूं, कितलीं चड आसूं, जिवीत काजारी जिवीत कशे भाशेन सांबाळपाचें ही कृपा आमकां देव दिताच. आनी दुबाविरीत तातूंत जायते कोश्ट त्रासूय आसात ना न्हू, जायते कोश्ट आसात, जायत्यो आडकोडी आसात. आनी ह्या पासत घडये आयज जायतीं आमचीं लग्न जाल्लीं भाव भयणां तांकां वेगवेगळे उपाय वापरचे पडटात. लोन काडून सुरू केल्लें तें लोन काडूनच सोंपता जायते पावटी, आनी तो लोन फारीक कोत्ता म्हणल्यार जिवीत काबार. ह्या पासत जायत्या जाणांनी हे उपाय दुसरे उपाय धरलेले आसात, आडेचे उपाय म्हणटा तांकां. लग्न जाल्यार तीं मनाचो एकवट, काळजाचो एकवट आनी कुडीचो एकवट. म्हणटच कुडीचो एकवट जावपाक जाय. हाव टू हॅव सेक्स हें इगोर्ज शिकयना. पूण तो एक गरजेचो भाग. कोणें शिकोवपाक जाय, खंय शिकोवपाक जाय. आयज आमच्या घोराब्यांनी आमी बसून कितले पावटी उलयता ह्या विशयांचेर. कितली लॉज घडये आमकां दिसना. आमच्याच भुरग्यां उजीर, आमच्या आवय बापाय उजीर हें उलोवपाक. म्हणजे लिंगाचो ओ अबावट सेक्स. जरी तर आमच्या घोराब्यांनी आय सायबा हें आनी उलोवपाचें, कसले प्रश्न विचारता रे तूं, लज दिसना तुका म्हणची ना आमी आमच्या भुरग्यांक. जरी तर कोणें ह्या विशयांचेर आमकां प्रश्न करीत जाल्यार बाबडीनो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकता. जेजू मार्ता आनी मारिया हांगेर भितर सरला. लाजारूस घडये नासलो घरांत. लाजारूस, मार्ता, मारिया आनी ही ताचीं इश्टां बेतानिया हांगासर. आनी जेजू केन्ना केन्ना तांगेर वेतालो. आनी आमी आमच्या इश्टांगेर केन्ना वेता, कित्याक वेता. जायते पावटी घडये विसव घेवपाक जाय. बो करून जेजू जेन्ना इतल्या वावरान बुडलेलो आसलो, विसव घेवपाक जाय, केन्नाय उलोवपाक जाय कोणाय लागीं, सांगपाक जाय तांकां कितें चल्लेलें आसा. बडे जेजू वचून सांगतालो, तांचे लागीं उलयतालो. कोणाक सांगतलो ना जाल्यार एक मनीस कसो. आमी पासून कितेंय करता जाल्यार आमकां दिसता कोण तरी मेळचो सांगपाक. जेन्ना आमकां दूख भोगता तेन्ना आमकां दिसता कोणाक तरी हांवें सांगचें. जेन्ना आमी खुशाल जाता तेन्ना आमी कोणाक तरी सांगचें, सेलेब्रेट करचें अशें दिसता. कोणा बराबर? दुबाविरीत आमच्या इश्टां बराबर, आमच्या घोराब्यां बराबर. तर अशें करता आसतना जेजू जेन्ना मार्ता आनी मारिया हांगेर भितर सरलो तेन्ना जेजू आपल्या मरणाची खबर करपाक लागलेलो. आपल्या शिसांकूय ताणें सांगलेलें अशें घडटलें म्हजें सवें, म्हाका कश्टायतले, मारतले, हें सगळें सांगलेलें. ही खबर सांगप म्हणल्यार बेस्ती एक चालती खबर न्हू. जशे भाशेन घडये आमी कोणूय कितें वावर करता. हांव जायते पावटी म्हजो वावर करता आसतना जायत्यो वस्तू आयकपाक येता. फादर तुका हें मात्तले, तें मात्तले, सांबाळ, जायते सांगतात. कोण धमकी धाडटा, कोण आनी कितें धाडटा. ह्या सगळ्यान कोण तरी जाय उलोवपाक. आनी असल्या वेळार जेजू जेन्ना तांगेर भितर सरला, मार्ता घराची वडील कशी, व्हडली भयण, जेजूचो सन्मान करता. भितर आपयता, बसयता, घडये च्या पाणी कितें दिलें, बिस्कूट दिली, सगळें दिलें. आनी जेवणाचो भार, आतां जेजूक जेवण करपाक जाय. चडशे आमी कोणागेरूय भितर सरत जाल्यार आमी गोंयकारां बो करून खावपाक दिवपाक, पिवपाक दिवपाक आमची हॉस्पिटॅलिटी. तेच भाशेन मारता तें नाका अशें जेजून म्हणूंक ना. पूण मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकताली. कितें उतरां उलयल्यां तीं घडये आमकां सांगूंक ना. पूण जरी तर जेजून आपल्या शिसांक सांगून मागीर तांगेर गेल्लो तें आमच्या मनान हाडलें जाल्यार जेजू घडये हेंच सांगतालो.
कसले त्रास आसात, कितें चलता, हो रोमाचो सरकार आसा तो कशे भाशेन आपणाचे आड आसा, हे फारिझेव जे आसात, जे महायाज्ञीक आसात, ते कशे भाशेन म्हज्या वावराचेर आडखोड हाडटात, देव म्हाका कशे भाशेन मुखार व्हरता, हांव हाचेर कशे भाशेन जैत व्हरता, मागणें कितें करता. बट ह्यो वस्तू जेजू मारये लागीं वाडटालो, सांगतालो, आयकपाक कोण तरी जाय आसलो. परतून आमच्या घराब्यान भितर सरत जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं जाणां बसता आनी आयकता एकामेकाक, कितलीं जाणां आमी उलयता. जायते फावटी ही म्हायती जी घेवपाक जाय, बो करून आतां लग्ना विशीं वो लिंगा विशीं वो कुडीच्या एकवटा विशीं आयज आमचीं भुरगीं तरणाटीं खंय तावन घेतात. आमच्या कॉलेजींनी, आमच्या इस्कॉलांनी सॅक्स एड्युकेशन म्हूण एक क्लास आसा, एक क्लासीनूय जायते फावटी चडशें समजूंक पावना. घरा लागीं हाचेर केन्नाच उलोवपूच जायना. म्हणटच आयज आमी बरेशे म्हारग म्हारग फोन घेवन दिल्ले आसात आमच्या भुरग्यांक. आयज आमचीं भुरगीं तरणाटीं हे फोन आहा ते कित्याक वापरतात? कितल्यो पॉर्नोग्राफीक सायट्स आमच्या फोनाचेर आयज उक्त्यो जायनात. कित्याक? हाचे विशीं आमचीं भुरगीं तरणाटीं जाणां जावपाक सोदतात. नॅचरल आमची जेन्ना वाड जाता, चोडात आनी वाडात म्हणला तेन्ना कुडीचो एकवट जायनासतना आमच्यान चोडोंक जायना, वाडूंक जायना, पोरजां वाडोवंक जायना. आनी हे आमचे कुडीन देवान नॅचरली घातलेलें आसा. म्हणटच आमचीं भुरगीं तरणाटीं जीं वाडटात ताचे विशीं जाणां जावपाक सोदतात. कुडीन बदल जातात जायते, तर असल्या वेळार उलोवपी कोण ना, वो विचारपाक कोणा लागीं जायना जाल्यार बेस्ट ऑप्शन मोबायल घे आनी चॅक कर. इंटरनेट आयज सगळें मेळटा, कितेंच ना म्हणना. पूण जें कितें सांगता तें सारकें आसा ते सायटीचेर घोडये पावना. पॉर्नोग्राफीक सायट्स आसात तांचेर पावता. आनी त्या उपरांत आयज आमच्या भुरग्यांचें जिवीत फकत प्लेजर ओरिएंटेड जाल्लें आसा. आयज आमची तरणाटीं जेन्ना वाडटात, लग्न जातात, प्लेजर जरी तर ना जाल्यार मागीर सेपराद, नाका हें काजार. दूख आसा ती सोसूंक जायना, ओ इल्लेशें कितें म्हणलें कोणें तें सोसूंक जायना. देखून आयज आमचीं काजारां भाव भयणीनो जायतीं मोडपाक लागलेलीं आसात. आनी तातूंत आडेचे उपाय जायते भितर चल्लेले आसात. इकॉनॉमिक्स, सोसायटी हें सगळें पडयता म्हणल्यार त्याच बरोबर कुडीचोय भोग जाय जाल्यार आडेचे उपाय आसात. कॉन्डोम्स आसात, पिल्स आसात, सर्जरीज आसात, हें सगळें आसा जाल्यार पवित्र सभा ताचेर निशेध मारता. आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन ना जाल्यार जरी तर हे उपाय ना जाल्यार पवित्र सभा आमकां कितें उपाय दिता. बेश्टें ना म्हणलें जाल्यार जायना, कितेंय तरी दिवपाक जाय जाल्यार पवित्र सभा आमकां दिता उपाय हो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. आनी ह्या पासत हो आयचो आयतार किरीत भाशेन भेटयला ह्या प्रचाराक नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग, सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण जी लग्न जाल्ल्या आमच्या भावा भयणांनी करपाक जाय. हाचे विशीं माहिती आनी ट्रेनींग जें गरजेचें आमची पवित्र सभा दिता. आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा ते कोर्सीस कंडक्ट करता. घोडे एक दिसाचो कोर्स, तातूंत घोडे सगळें समजोवपाक जायना जाल्यार फुडें आनीक म्हायती घेवपाक जांकां कोणाक खुशी आसा आनी गरज आसा तांकां होय ऑप्शन दिता. डॉक्टर्स कोण कोण आसात आमचे, तांचे लागीं उलोवपाक, तांकां मेळपाक, आनीक शिकपाक हे सगळे उपाय दवरलेले आसात. पूण तांचो फायदो आमची क्रिस्ती भाव भयणां कितलीं जाणां घेतात हो प्रश्न. आनी हे उपाय जेन्ना घेयनात आनी आडेचे उपाय जेन्ना येता तेन्ना आमची इंटरपर्सनल रिलेशनशीप जी आसा घोव बायलांची ती तुटपाकूच जाय. कित्याक मोदें आमी हे दुसरे आडेचे उपाय घातलेले आसा. ह्या उपायांनी आमचो एकवट, बो करून कुडीचो एकवट, मनाचो एकवट, काळजाचो एकवट तोडून उडयल्लो आसा. देखून दुबाव आयज जायते उपरासतात. आयज दुबावाचेर सुरू जावन आयज घराबे कितलेच फुटलेले आसात, सुरू जाता थंयच आसात. जाल्यार हें सगळें जरी तर जाग्यार घालतले हांव भाव भयणीनो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवपाक जाय, आवय बापायनी शिकोवपाक जाय, हें व्हॅल्यू सिस्टमान भितर सरपाक जाय. आमच्या आडेचे उपाय वापरप म्हणल्यार सारकें न्हू. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आसा हे लग्नाच्या उपरांत सुरू जातात. तें शिकोवपाक आमच्या आवय बापायचो ही जबाबदारी. सगळ्या आवय बापायनी जबाबदारी जरी तर घेतली जाल्यार जायतीं काजारां मोडपाची बंद जातलीं. तर तातूंत कोश्ट त्रास आसात, आसतलेच. भाग्यून पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता काय बरो.
हें मिसांव करता आसतना सोंपें न्हू. क्रिस्ता पासत मिसांव कोत्ता आनी देखूनच तुजे भितर जो क्रिस्त आसा ताचो उगडास केला. आमच्या जण एकल्या भितर जेजूचें आसणें आसा, होली प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा दिला आनी ह्या पवित्र आत्म्यान जेजू आमचे भितर रिगलेलो आसा. आमच्या काळजान भितर जेजू आसा. पूण ह्या जेजूक वळखिला काय आमी? जरी तर ताका वळखिला जाल्यार खुर्सार ताणें कोश्ट त्रास सोंसल्यात ते आमचे पासत. आनी भाग्योन पावलो म्हणटा, हांवें तुमचे पासत हे कोश्ट सोंसल्यात आनी हांवें तुमचे पासत हे कोश्ट सोंसल्यात जाल्यार जेजू क्रिस्ताक लागून. आनी जेजू क्रिस्त जो आमकां दिल्लो आसा ताका घेवन आमच्या गोराब्यांक जे कोश्ट त्रास पडटात तातूंत आमी जेजूक वयर उबारपाक जाता. आनी तेन्नाच आमचे घोराबे भाव भयणीनो देवाचे येवजणे प्रमाणे मुखार चलतले. तरी कृपा आमकां, आमच्या घोराब्यांक, आमच्या काजारी भावा भयणांक आमी मागुया. आनीक आमी चुकता तेन्ना वा आमकां गरज आसा तेन्ना पवित्र सभा आमकां शिकोवपाक सदांच फुडें. देखूनच कसलेय प्रश्न जेन्ना येता, अवघडायो आसा तेन्ना जावं पादविगारा लागीं वा इगोर्जेन येवन वा आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा थंयसर वचून तांचे लागीं हें उलोवप आनी समजप करपाक जाता. तरी कृपा आमकां मागता आसतना हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमचे सगळे घोराबे आनी भोव करून जेन्ना आयज आमी आमची हे फिरगुजेची 275 वर्सां मनयता स्थापणेची, तेन्ना सगळे आमचे घोराबे ह्या आल्ताराचेर आमी देवाक उबारुया.